बरे भाशेन जावंक मागणें. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र बापा, तुजे येवजणे पोरमोणे तुज्या पुताक जेजूक आमचे सोडवणे पासत धाडलोय. ताणें आमच्या पातकां पासत कुरीस घेवन आपली यात्रा केली आनी शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत 5वी भावार्थाची यात्रा करून पिराचीत काळ फुडें व्हरता. हे यात्रेन भाग घेतल्यांच्या जिवितान फावो ती नवसोरणी जावं आनी आमच्या सोम्या जेजूच्या कोश्टांची जाणविकाय मेळूं. ही यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. गाळून घेऊया I5 पेज नंबर 118. I5. हांव तुजो इबाड्यो पूत, म्हजी वाट पळयतासलोय, म्हजे पापोन उपकार पळोवन दोयाक जाणवी चलोय. हांव तुजो इबाड्यो पूत, म्हजी वाट पळयतासलोय, म्हजे पापोन उपकार पळोवन दोयाक जाणवी चलोय. गोंय सोडून हांव वेचोना, तुजी वेळ हांव सोडचो ना. तुजो मोग विसरचो ना, तुजो मोग विसरचो ना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी किरीत भाशेन दिनवासनेचें बलिदान भेटयता. आज दिनवासनीन आमी मागता आज जल्माचो दीस दामियां रॉड्रिगीस आनी मेल्विन मास्कारेनेस हे 2 दिसांव किरीत भाशेन हे आमची भाव आपले जल्माचो दीस समोरमतात. तशेंच आयच्या दिसाक जल्माचो दीस आसा सेबी पेरेरा, देविना फेर्नांडीस, केनेथ डिसोजा आनी क्रिजन जोसेफ. ही आमची भावा भयणां आपल्या जल्माचो दीस समोरमता. ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया देवान तांकां आशिर्वादान भरूंक, बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी आपल्या सगळ्या माई मोगान तांकां दवरूं म्हूण मागुया. तशेंच मागुया ऑस्टीन टेलीस आपली सर्जरी आज करता ताचे खातीर मागुया देवान ताका बरे भाशेन राख आनी सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटून घेवचे खातीर पयले सुवातेर बाबा भयणीं आमी पातकी म्हूण अडकून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर्प दिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीं म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. कोणान चिंतून कोणान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग.
सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दोरें काम तूंच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बोडान तें शेवटाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या ससनाक. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोयजेस आपले पोरचे कोडे अशें उलयलो. पोले, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दोखोल केल्यात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो जियो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात. त्यो जोर तुमी पाळशात, जोर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जोर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सोसोत वाडटली. आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देसांत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें कालीज पयस कोट सरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जाशात जाल्यार, बुलोवणेच्या फासांक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सोगलीं बोगसणे नासतना मरतल्यात. जॉर्डान न्हंयत उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत करतल्यात त्या देसांत तुमी चड काल रावूंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो कोत्तां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची सोसोत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पालून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात, कित्याक हातून आटापलोले आसा तुमचें जिवीत. आनी जो देस सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जिवच्याक बासायलोलो, त्या देसांत तुमचे लाभ आवक हातूंच आटापलोले आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. व्हांवत्या वालाचे देगेक लायल्या रुखाक खाला पोरमणे जातात फुलां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफल. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय, तें कोण जाणय. वाऱ्यान उबून वेता तसले पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता,
पूण नोस्त्यांची वाट निसंतोनाक पावयता. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. उद्गार: जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशाच्या पुतान जायते सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी 2 शास्त्रांनी ताका भायर जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवोवन जावंक जाय. मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटूच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच घोट्टाण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हजे खातीर आपलो जिवीत ओगडायता तो तें सांबाळटलो. आज जेजू आश्वासन दिता. बाबा भयणीनो, आमी कोरेजमाच्या काळान भितर सरता तेन्ना आमचो कुरीस कशे तरेन उबारचो आनी हे कुरीस उबारता आसतना जेजूच्या कुर्साक आमी जेन्ना उदीक आनी उदीक आमचो कुरीस तेंकून व्हरता तेन्ना सगळे वाटेन आमकां उदीक बोड मेवता म्हूण जेजू आश्वासन दिता. कितें भाशेन आमच्या जिवितान जायते बऱ्यो वस्तू आमी करता, पूण जायते फावटी आमकां कुरीस उबारूंक जायत्यो अवघडाय मेळटात आनी अवघडाय मेळटात तेन्ना आमी निराशे जाता. आमी घडयेक आमच्या जिवितान हो कुरीस भारी आसा, चड जोड आसा, आमकां चड त्रास पडटात, कोश्ट पडटात तेन्ना आमी सोडून दिता. अशे दिसाक जेजू आमकां आश्वासन दिता. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची. आपणाकूच म्हणजे आपल्या वाद्याचे मनीस आमी जायते. कित्याक आमकां जाय तशें करूंक आमचें मन येवजिता, आमची कूड आमकां त्या वस्तूंनी ओडून व्हरता. म्हणटच दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. दिसाच्या दिसा न्हूच भाव भयणो, एकदां, पूण दर दिसाक हो कुरीस व्हरूंक आमकां प्रोत्साहन करता. आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. ओय, जेजूचो कुरीस आमकां एक बोड आमच्या जिवितान आमकां स्फूर्ती दिता. जेजूचो कुरीस आमकां आमच्याच पातकांचेर सोसूंक आमकां स्वतंत्र कशें ह्या संवसारांत जिवंक आदार दिता. जेजूचो कुरीस आमकां ह्या संवसारांत आसतली आडगां पयसावंक उदीक आमच्या जिवितान बरें आसा तें आमी पळोवंक आनी ह्या कुर्सा वरवीं जेजूक चिकटून रावंक आमकां आदार दिता. आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. कित्याक आयचें पयलें वाचप दुसरे सुमूर्तीचें पळय, आज तुजे मुखार आशिर्वादान शिराप हांव घालता. म्हणटकूच सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोड केला. म्हणटकूच देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो तुमी पाळशात आनी देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात जाल्यार, ताच्या आज्ञा आनी कायदे आनी नेम पाळशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात आमी तुमचो संसद वाडटली. हें देव आमकां आश्वासन दिता. तो देवाचे कायदे, देवाची आज्ञा आनी आमचो कुरीस व्हरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24. मातयेचे पंखार करून शोकताय तुवें कासूत्रा, माती तूं रानचें जिणे
मोशा बाबूने मुचेन तुमचे बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योन तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितोर निर्मोळ कर आनी काळजांतान आमी सदांकाळ तुजो मोग करूंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा सूर कडेन सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान संबरोबूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्याच पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी सबरमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळना. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सपून करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दोतबारा सांगती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोरोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसाहारी शिवण पडा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडोनारा आमची सोडबोन कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सरभणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत सेतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर चुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चौपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मितान सूर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक.
आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या चेना पविसा शेरा सामखाई तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास सामकादी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटांतले सर्वेस प्रासूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तशी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमटांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचे दिसगा जी कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासूं चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका चक्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंवन हांव सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu, veni tu
उबी रावया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतलें सुर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी घेतलां, ताचे वरवीं पातकांचें बोगसोणें आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज क्रूज दे मिलाग्रीस हांगासर परब पेजीचें फेस्त आमी अशें म्हणटा. सगल्यांक तुमकां ह्या क्रूज दे मिलाग्रिसाच्या कुर्साच्या नांवान उनुनीत परबी हांव दिता. गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92. F15. म्हजो फाटला तुझी खुशी जाल्या, तुजो कोरी सुवा चोले मोचे फाटल्या. म्हजो फाटला तुझी खुशी जाल्या, म्हजो कोरी सुवा